आयज आमी सांत विसेंत पालोटी हाचें फेस्त समरमता. विसेंतीचो जोल रोमाक एप्रिलाचे 21वेर 1795 वर्सा जालो. ताका दुसरो फिलीप नेरी म्हणटात. कित्याक तोय वरांच्या वरां कुमसारांत आनी प्रवचनांत घालतालो. त्या भायर ताचेच भाशेन दुबळ्यांक, पिडेवंतांक आनी अनोथांक तो सांबाळटालो आनी केन्नाय आपलीं वस्तां आनी मोचेपर्यंत ताका दितालो. देवान विसेंतीक उत्साकायेचें देणें दिल्लें. तो तत्वज्ञान आनी देवशास्त्रांत दोतोर जालो. 10 वर्सां ताणें देवशास्त्र शिकयलें. मागीर तो कॉलेजीच्या भुरग्यां बरोबर वेळ सारूंक लागलो. तो 3 कॉलेजीच्या भुरग्यांचें कुमसार घेतालो. प्रोपगांडा आनी इंग्लीश कॉलेजींच्या आनी रोमच्या सेमिनरिस्तांचें. ताचे देखीवन जिविताचो प्रभाव तांचेर पडलो. थांबो नासतना तो वावुरतालो. कुमसाराक पयलो बसतालो आनी मीस मागीर म्हणटालो. ताका देवाचें दर्शन कुमसाराच्या वेळार घडटालें. मिसा उपरांत तो प्रवचन रेतीर, हॉस्पिटलांत दुयेंतांक भेट दितालो, बोनकुणींत आशिल्ल्यांक कोयद्यांक मेळटालो आनी रात जायसर कुमसारांक येतालो. सगळ्यांचो तो परामर्श करतालो आनी तांच्या ओत्मीक आनी आर्थीक गरजांक पावतालो. ह्या अणभवाक लागून ताणें कातोलीक धर्मीक संस्था घडल्यो. पालोटी पाद्रींक आनी माद्रींक. लोकिकांच्योय गरजो पळोवन कामगारांचे गिल्ड्स, शेतकामत्यांची इस्कॉलां, पयशे दिवपाचे संस्था, अनाथां आनी चेडवां पासत घरां हे समाजीक कार्य ताणें सुरू केलें. पाप साहेब पियूस 11वो ताका कातोलीक कार्याचो फुडारदोर म्हूण मानता. विसेंत जानेवारीचे 22वेर अंतरलो 1850 वर्सा. ताणें आपलें 55 वर्सांचें जिवीत देवाचे आनी पेल्याचे सेवेंत कुरपेन बरोवन सारलें. 100 वर्सां उपरांत पियूस 12व्यान ताका मुक्तिवंत केलो आनी ताका पाद्रींचो आनी प्रवचन करप्यांचो नमुनो म्हूण लेखलो. विसेंतीची कूड कुसोंक ना. ती रोमच्या सांत साल्वातोरे इगोर्जेंत दवरल्या. पाप साहेब जुआंव 23व्यान ताका इगोर्ज मातयेचो सांत केलो. जानेवारीचे 20वेर 1963 वर्सा दुसरी जागतीक वातिकन परिशद चालू आसतना. मागणें. बापा, बागयोंत विसेंतीचे देखीन संतोषपरीत काळजान तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी पेल्याचे सेवेक जीव खर्चूंक आमकां तयार कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सान विसेंती पालोटी आमचे पासत माग.
Page 11, A22, Pormesfor Razbot Soloita. Pormesfor Razbot Soloita, Tace raz sogle mogace. 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 Por solanus var sorginso, am so Dieu am shir fancoita, somestang lagi apoita, aprace bondi zomoita. देव बरो दिसती तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी प्रेसियोसा हिचो बर्थडे जल्माचो दीस मनयता. हे मीस तिचे पासोती भेटयलेले आसा. त्याच बरोबर स्टीवन फर्नांडीस वो दिनवासनेचे हे मीस भेटयता आनी सगल्या आत्म्या पासत जे पुलगुत्तरींत आसा तांचे पासत हे मीस भेटयल्ले आसा. तुमची खाजगी मागणी आसतली ती मनांत दवरात आनी आतां ह्या मिसान वांटो घेतना सगल्या क्रिस्तांवां पासत मागया. वो क्रिस्तांवांचो एकवटाचो सातोळे तर आमी सगल्या आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी पासत मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं ताणें आमकां आपयल्या आपलो वावर करूंक. ताका एकवटून आमी रावंक जाय. हिंचे तर फॅक्टरीन आमी गेल्या, हिंच्या तर जाग्यार आमी काम करता जाल्यार ते सांगतात ते प्रमाणे आमी करूंक जाय. तेच भाशेन जेजू आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमचेंय जिवीत सारूंक जाय. आमी ते भाशेन सारूंक ना जाल्यार देवाचें बोगसणे मागल्या. सगळीं जाणां हात जोडून काळजान थावन हें बोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपुदितार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांगपार मारी सगल्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुजे पोरजेचेर तुज्या मोगाची दिश्ट घाल आनी तुज्या आत्म्याचें देणें तिचेर ओत. स्वताच्या मोगान तांच्या काळजांक पेटोय आनी क्रिस्ती लोकां मदें संपूर्ण एकूत बांदून हाडूंक ताचेच ओत्रेक वाडोय आनी सफळ कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. एब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जितलो जेजू ओदीक श्रेश्ठ कोराराचो मोदेस्त, तितलें ओदीक श्रेश्ठ मुणयारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो खोरार ओदीक व्हडत्या बासावण्याचेर स्थापलोलो आसा. खरें म्हणल्यार खोरारा विशीं कांयच एक वांकडें नासलें जाल्यार दुसऱ्या आनी खोराराची कसलीच गरज आसची नासली. तर
तांचो गुन्यांव करून देवा तुमकां अशें सांगता, पळयात दीस येतात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या कडेन आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. तांच्या पुर्वजांक तांच्या हाताक धरून इजिप्त देशांतली हांवें भायर काडले. तेन्ना हांवें तांचे कडेन करार केल्लो तसलो हो करार न्हय. ती म्हज्या कराराक विस्वाशी रावली नात, आनी ह्या पासत हांवें तांकां सोडून दिली म्हणटा सर्वेस्पर. त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या कडेन हांव करार इस्तापतलों तो असलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलों आनी तांच्या काळजांत हांव ते बरयतलों, आनी हांव जातलों तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. सर्वेस्पराची ओळख घे अशें म्हणून शेजाऱ्यान आपल्या शेजाऱ्याक आनी भावान आपल्या भावाक आनीक शिकोवची गरज पडची ना, कारण तुमचे मदलीं व्हडलीं तशीं ल्हाना पर्यान सगलीं म्हाका वळखतलीं. कित्याक हांव तांच्यो चुकी बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना. नव्या ह्या कराराची खबर करून देव पयलो करार पोरनो जालो म्हूण दाखयता. तर जें कितें पोरणें आनी खोटारें तें शेकी ना जावंक पावता. देवाचें उतोरयें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. सगलीं म्हणुया, मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दयेन आमची सोडवण कर. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या, आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वचतली. आमचो जबाब, मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. आमचो जबाब, मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोड पिकाड. नीत चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. आमचो जबाब, मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. उद्गाराक उबी रावया. देव बाप आसलो जेजू सोबे खुरसार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक खाता. धयेन ताणें आमचे आदीन केलां. सर्वेस्पर
तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या दोंगरात चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपयले म्हणटूच ते ताचे गेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाणांक नेमले पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली आनी सिमावांक पेद्रू म्हूण नांव घालें आनी देवाच्या पुतांक जाकोबाक आनी आच्या भावाक जुआवांक ह्या दोगांक बोआनर्जेस म्हणगे गोडगोड्याचें पूत म्हूण आड नांव दिलें ये आंद्रे फिलीप बार्तोलोम्यो तोमास आल्फेवाचो पूत जाकोब तादेव उर्बेवंत सिमाव आनी ताचो गात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो जेजू देवाचो पूत जावन ताणें मनशांक आपले बरोबर वावरूंक निवडले आनी तांतले कोण पळय ते आमी जाणो देवान सगळ्या मनशांक आपल्या सारकी केल्ली पूण ताचे सारकी आमी जियेना आमचो बेस आमची चाल वेगळीच जाता आनी कित्याक लागून जाता कित्याक आमी आमचें आपलेपण थंयसर हाडटा आनी ताचे येवजणे प्रमाणे आमी सदांच जियेना म्हणून आमकां मागीर एक वेगळोच आकार घडोवन येता पूण देवान ते भाशेन करूंक ना देवान आमकां स्वतंत्रपण दिल्लें आसा ताका एकवटोन ताका सहकार करून आमचें जिवीत ताची येवजणे प्रमाणे जियोंक आतां ताणें करार केल्लो आदल्या तेंपार पूण ताणें एक नवो करार जेजू सोबत केलेलो आसा जेजून कितें केलां आमचे पासत तो मेलो आनी आमची पातकां ताणें आपणाचेर घेवन आमकां भितरल्यान सुटका दिल्ली आसा हें आतां आमी सदांच आमच्या जिवितान घेवंक जाय जितली ताची ओळख आमकां घडटा पयलें वाचप सांगता तितली आमकां ताची शक्ती ताचें बरेंपण ताचें देवपण आमचें सगळें घडोवन येता हे भाशेन जिवच्याक ताणें आमकां आपयल्या पूण आमी पळयता कशे भाशेन ताचे लागशिल्ले जे वांगडी आसलेले ते तरेचे आसलेले आनी हाका लागून आमी हे मनांत धरया आमच्या घरान दारान आसात ती वेगळीच आसतली ती खूब फावटी आमचे सारकी आसना आनी आमी मागीर निराशी जाता ना निराशी जावंक फावना कित्याक ही आमचीच भुरगीं जायत पूण ती वेगळे तरेन जियेतात कित्याक देवान सगळ्या जाणांक स्वतंत्रपण दिल्लें आसा आनी तेच भाशेन आमी तांकां दिवंक जाय पूण आमी देवाक एकवटून रावंक जाय हे भाशेन रावलीं जाल्यार आमी तांकां सदांच बरें पळय तें परगडटलें अशें आयज जो सांत आसा विसेंती पालोटी ताणें असलो वावर केलो तो रात दीस वावरीत आसतालो ताका दुसरो फिलीप नेरी म्हणटा कित्याक तो अनाथांची पिडेवंतांची वसात पडलेल्यांची सेवा करतालो आनी कुमसारांत तो बरोच वेळ सादतालो कुमसार ताचेशी लोक करूंक येताले कित्याक ताचेशी आयली की ना ताका पेकोवणी मेवताली आनी तो कितें करतालो मिसा आदीं कुमसाराक बसतालो खूब फावटी कुमसारांत ताका देवाचें दर्शन घडटालें आनी हे शक्तीन मागीर तो मीस भेटयतना सगळ्या जाणांक तो देवा सरशी एकवटोन धरतालो मागीर सगळ्यांचो परामर्श करूंक तो भोंवतालो ताणें हे भाशेन थोड्यो संस्था स्टार्ट केल्यो आनी तांकां आमी म्हणटा पालोटी पाद्री आनी माद्री पूण लैकिकांकूय ताणें खूब वस्तू स्टार्ट केल्यो आनी हे परी ताणें वावर बरोच फुडें व्हेलो तो 50 वर्सांचोच आसतना मेलो आनी ताका म्हणून हितून सांतपण दिल्लें आसा पूण ताची कूड सायबा भाशेन कुसोंक ना
ती थिंचोर रोमाक आसा साल्वातोरे म्हणटा पळय ते इगोर्जेंत म्हणटच भयणीन आनी भावनो आमी पळयता देव सगळ्यांक आपोवणें दिता आनी तो आमकां कृपेन बोधता. हे कृपेक आमी सहकार करया आनी कशें आमी करतले जेजूच्याच उतरांनी तें आमी सदांच पाळया. म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता. तर आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे सवे रिगून येता, तो आमचे सवे रिगता. आमी ताचे सवे रिगया सुस्कार भायर सोडटना, कित्याक ताचे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. तर सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें दवरलें की ना. आयज पयल्या वाचपान सांगलां तें बरें म्हणे, हो नवो करार आमी अणभवतल्या. आमची पातकां तो काडटा आनी आमकां आपल्या बरेपणान बोधता. हे परी ताचें देवपण आमचे सगळे उदीक आनी उदीक वाडोवन आमी ताचे सारकीं जातल्या आनी ताचे सारकीं आमी एकामेकाक बरेपण दाखोवंक लागतल्या. हें सगळें घडच्याक आतां आमी जीं इंतेसां आमची आसात ती मनांत हाडया. तांचे पासत आमकां मागणें करूंक जाय, तांकांय आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरया. आनी संवसारांत हो रोग पिडा रोग पसरलेलो आसा, कोरोना व्हायरस. आतां आनीक थोडी नवी व्हायरसां आयल्या म्हणटात आनी हाका लागून लोकूय पोत्तून म्हणल्यार दुयेंत जाल्लो आसा. ह्या सगळ्यां पासत आमी मागया. सोरपोतेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवान उजवाडाय. आनी हें जें वॅक्सीन आतां आयिल्लें आसा ताचो बरो परिणाम सगळ्यांचेर जावंक आमी हें सगळें मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C35, page 43, tuj denan favor salo. Tuj denan favor salo, Pritu minam kandilo, Muncha chavaran kelo, Bitoy tatu kauno, Wakani tu kapapa, Diam kajiva uno, Wakani tu kapapa, Diam kajiva uno. Tuj denan favor salo, dakwaling pilundilo, Muncha chavaran kelo, Bitoy tatu kasoro. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी एकाच पवित्र स्नानान एकवटलोली सगळीं जेजूच्या कुडी रक्ताच्या एकाच संस्कारांत वांटेली जावं. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सव्या आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोतेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं
तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयली आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाचे घांटीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली. सोमेस लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दयाळपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरेतरेची एकूच काम कोत्ता तांची संस्तोंगी आनी संवसाराचो एकवट घडोवन हाडटा विचित्रपणी. करून आमकां तुजी आपणायलेलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराट कोत्ता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी, तोच तिका चलयत आसा काळाकाळी. देखून सुर्गेच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायतां. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय. उंसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें मोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. तुज्या कुर्सो आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडाणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान फाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ह्या वेळार पुजगतीरांतल्या आत्म्या पासत आमी मागया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिचे पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपददार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमचे सोबे बापाक मागणें म्हणटा, कित्याक ताणें कोरार केल्लो आसा. तो सदांच आमकां एकवटून आसा. आमी ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मागणी मनांत आनी काळजांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां. तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा आशिल्ल्या असलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 63 D30 मोजे मास खरें खान. मोजे मासु खरें खान साकून पोलेयान गोडसाण काळजाक तुमच्या लागल्यातान बागोयात म्हज्या रोगतान. आमचे कालीज ओंटवेकता जेजू तुका आवडेता. तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता. आमचे कालीज ओंटवेकता जेजू तुका आवडेता. तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता. Zokon moje maskata, rokot moje pieta, to moje sove rauta, avoita jasa nata. Amche kalis otvekta, Jesu tuka avleta. Tuji vat poloita sa tuka घेवन खोशी जाता. आमचे कालीज ओंटवेकता जेजू तुका आवडेता. तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता. जेजू आमच्या काळजांत आसा दोळे धांपया आनी भितरल्यान तो आमकां एकवटून आसा. आमी ताका एकवटून रावया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां.
तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. पवित्र देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला ताचे वरवीं क्रिस्ती भावार्थ्यांक तुजो पवित्र आत्मो नव्यान दिवन तिका पवित्र कर. जांकां आपूण क्रिस्तांव म्हूण व्हडवी भोगता तांकां एकाच भावार्थ्याच्या आनी मोगाच्या एकवटान तुजी सेवा करूंक निर्मी. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्पो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय थंय भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. तुमकां जर कॅलेंडर जाय जाल्यार आमचे कडेन हे बरे कॅलेंडर भाग्यवती नासाच्या जिविताचेर आदारलेले आसात. U31, page 245. San Francisco Xavera, tu socio pranzalo Gesù, jivitan mona uprahan, sosara kuditai Gesù. San Francisco Xavera, Gesù tiunku wailoi angka, sausarak Gesù tiuncha, urbin bontu amchi kalsa, diu papan patoy lolo, angkwar marin mokan dilo. Munchatso tarok Gesù, tuji vorviam bello, San Francisco